गोंयांत उटंगराच्या पावसाचो सावार सुरूच आसा। शुक्रारा उटंगराच्या पावसाक लागून मडगांवच्या गांधी मार्केटा लागसार आशिल्ल्या पोरणे बँक ऑफ बडोदा इमारतीच्या स्लॅबाचो एक भाग कोसळपाची घडणूक घडली। सुमार 3 गाडयांचें लुकसाण जालें। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हे इमारतीचो भाग कोसळिल्ल्याचे थळावे सांगतात। जिल्लोधिकाऱ्यान ही इमारत पुराय सील करपाचो आदेश दिला। बेगोबेग ही इमारत मातये भरोवन करतले अशें आश्वासन घडणूक थळार वचून थळावो आमदार दिगंबर कामत हांणी दिलां। खासगी इमारती नाशिल्ल्यान मडगांव नगरपालिका कारवाय करूंक शकना अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। अंत्रुज म्हालांतल्या फामाद फर्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याची अवतिकाय जाल्ली आसा। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून किल्ल्याच्यो भिंती कोसळपाक लागिल्ल्यान शिवप्रेमींनी तिडक उक्तायल्या। संबंदीत अधिकाऱ्यान ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें तांचें म्हणणें। पणजेच्या वट्ट 28 PLOंची जी तडकाफडकी बदली केल्या ती राजकीय हेतान केल्या असो आरोप उत्पल्ल पर्रीकारान केला। घडये CCPच्या वेंचणुके खातीर नेपाळी मतदार हाडपाक ह्या BLOंचो विरोध आशिल्लो। पणजे मोतीदोंगर नाशिल्लो तोच तयार करपाचो प्लान थळाव्या आमदाराचो आसा काय कितें अशी सणसणीत टिका करीत उत्पलान बाबुशेचेर बाण सोडले। आदिवासी समाजाक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर 25 मे 2011 दिसा बाळ्ळी हांगा जाल्ले उठाच्या आंदोलनात दोगा तरणाट्यांक मरण आयिल्लें। मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप ह्या दोगा तरणाट्यांच्या बलिदानाचो दीस म्हळ्यारूच 25 मे। आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या जोड पालवान उठा संघटना हे दीस प्रेरणा दीस मनयतले जाल्यार दुसरे वटेन सभापती रमेश तवडकार तांचे बलराम शैक्षणिक संस्था आनी आदर्श युवक संघाचे जोड पालवान संकल्प दीस म्हणून मनोवपाचे आसात। नामिली वाठारांत आशिल्ल्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाक गळटी लागल्या। ह्या स्टेडियमाच्या छप्परांतल्यान उदक गळटा। हाका लागून ह्या स्टेडियमांत खेळपी भुरग्यांक धोको निर्माण जाला। गळटेक लागून खेळगड्यांक सराव करपाक मेळना। संबंदीत प्रशासनान लक्ष घालचे अशी मागणी जावपाक लागल्या।
सांतिनेज वाठारांतल्या आपटेश्वर गणपती देवळाच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या तळयेंत बुडून एकल्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या तळयेंत दोग तरणाटे न्हांवपाक गेल्ले. मात हे दोगूय उदकांत बुडपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांनी तांकां वाचोवपाचो यत्न केलो. ह्या यत्नांत एकलो वाटावलो जाल्यार दुसऱ्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. रावणफोंड वाठारांत कोंकण रेल्वे पुला लागसारची संरक्षण म्हणत कोसळिल्ल्यान येरादारी दवरले दिकरपाल वाठारांतल्यान वळिल्ल्या. मात ह्या वाठारांतल्या रस्त्यांचेर भुंयगत वीज केबलाच्या कामाक लागून खणिल्ले रस्ते सारके दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. दवरले रेल्वे गेटी कडेन मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाता. देखून जाता तितले बेगीन रावणफोंडच्या पुलाची दुरुस्ती करची अशी मागणी पंच वांगड्यांनी केल्या. दोन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत आमकां 100% राजकीय आरक्षण मेळटलें अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वळीक हांणी सांगलां. राजकीय आरक्षणा संबंधीचें विधेयक सध्या संसदेत आसा. हे विशींचो फाटपुरावो आमी घेता. 2027च्या वेंचणुके पयलीं राजकीय आरक्षण मेळटलें अशें वळीक हांणी सांगलें. टंगराच्या पावसाक लागून दर्यांत व्हांवन गेल्लो साळ न्हंयचो गाळ केळशी मोबर दर्यादेगेर येवन साचला. वर्सान ही समस्या निर्माण जाता. हाका लागून थळाव्या नुस्तेकारांक त्रास जातात अशें केळशीचो सरपंच डिक्सन वाद सांगता. हो गाळ दर्यांत पावचो हाचे खातीर संबंदीत प्रशासनान खारेबान वाठारांत न्हंयत आशिल्लो तरणाचो गाळ काडून नितळ करचे अशी मागणी सरपंच डिक्सन वाज हांणी केल्या. दिवचलच्या बाजार संकुलात पावसाची गळती कायम आसा. फाटल्या सेगीत 3 दीस दुमशेणां घाल्ल्या आडवेळ्या पावसावेळार वेपाऱ्यांक हे गळतेचो वायट अणभव आयलो. पावसाचे गळतेक लागून आमी धंदो कसो करचो असो प्रश्न आतां वेपाऱ्यांक पडिल्लो आसा.
फाटल्या 3 दिसांसावन पडपी आडवेळ्या पावसाचो पुराय गोंयभर परिणाम जाल्लो दिश्टी पडटा. फाटल्या 24 वरांत पडिल्ल्या वाऱ्या वादळा सयत उटंगराच्या पावसाक लागून सुमार 103 हवामान संबंधित आपतकालीन घडणुकांची नोंद जाल्या. ह्या घडणुकांक लागून 9,78,000 रुपयांची आर्थीक लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती हवामान खात्यान दिल्या. आणीबाणीच्यो चडांत चड घडणुको मडगांवां घडल्यात. उपरांत फोंडें आनी काणकोणा घडिल्ल्याचें कळटा. हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसां खातीर रेड अलर्ट जारी केला. 23 ते 25 मे मजगतीं गोंयांत भरपूर पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फाटल्या 4 दिसांसावन गोंयांत मॉन्सून पूर्व उटंगराचो पावस पडटा. ह्या पावसाक लागून पुराय राज्यांत पावसा पयलींची कामां अडखून पडल्यात. जाका लागून रस्ते उदका पोंदात तुंबल्यात आनी लोकांची बरीच धांवपळ जाल्या. राज्य आपत्ती वेवस्थापना कडल्यान एमर्जन्सी नंबरूय सध्या जारी जाल्ले आसात. राज्यात फाटल्या 3-4 दिसांनी उटंगराचो पावस पडटा. तातूंत अकस्मात पडिल्ल्या ह्या पावसाक लागून लोकांची बरीच धांवपळ जाल्या. ते भायर दरेका मतदारसंघात पावसा पयलींची कामां पुराय जावपाक पावली नात. रस्त्यांचेर उदक तुंबिल्ल्यान कासरवाणे वाठारांतल्या थळाव्यांक बरेच त्रास जातात. नाले गटारांतलो गाळ काडूंक नाशिल्ल्यान रस्त्याचेर उदकाचे लोट व्हांवपाक लागल्यात. देखून बेगोबेग पंचायतीन ह्या समस्येची दखल घेवन सगळीं कामां हातांत घेवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. गोंयासयत केरळांतूय मॉन्सून पूर्व पावसान हजेरी लायिल्ली आसा. गोंयांत जसो पावसाचो सांवार पळोवपाक मेळटा तसोच पावस केरळाच्या साबार वाठारांत पडटा. फुडल्या 2 दिसां खातीर केरळांत ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 2 दिसांत मॉन्सून केरळांत पावतलो अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायिल्ली आसा. कोरोनाचे सावट टळ्ळे अशें सगळ्यांक दिसतालें, पूण कोरोनान आतां परत एक फावट तकली वयर काडल्या. कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनाक लागून आतां मेरेन देशांत 257 दुयेंती सापडल्या. सगळ्यांत चड म्हळ्यार 95 दुयेंती हे केरळांत सापडल्यात. 66 दुयेंती तामिळनाडूंतले तर 56 कोविड दुयेंतींची नोंद महाराष्ट्रांत जाल्या. कर्नाटकात फक्त 13 दुयेंती सापडल्यात तर गोंयांत आतां मेरेन 1 दुयेंतींची नोंद जाल्ली आसा. सगळ्या राज्यांतली भलायकी यंत्रणा सतर्क जाल्ली आसा. कोरोनाचे सावट परत आयिल्ल्यान सगळ्यांक जतनाय घेवपाचें आवाहन दोतोरांनी केलां.
कोरोना व्हायरसाविषयी आमचे निरीक्षण सुरूच आसा. जीएमसी आणि जिल्हा हॉस्पिटलांत येवपी सगळ्या दुयेंतींची आमी चांचणी करतात अशें साथी रोग तज्ञ दोतोर उत्कर्ष बेतोडकार हांणी सांगलें. गोंयांत सध्या एकूच कोरोनाचो दुयेंती सापडला. सध्या तरी गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंतींनी वाड जावंक नाशिल्ल्याचें दोतोर उत्कर्ष बेतोडकार हांणी सांगलें. एके वटेन मॉन्सून पूर्व पावस तर दुसरे वटेन केरळात आता डेंग्यू दुयेंसान तकली वयर काडल्या. कोरोनाच्योय केशी वाडत आसतना डेंग्यूच्याय दुयेंती सापडपाक लागल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण डेंग्यूच्यो आतां मेरेन 300 परस चड केशींची नोंद केरळात जाल्ली आसा. देखून केरळांत सध्या भलायकी यंत्रणा हाय अलर्टाचेर आसा. गणपती कोकणात वचप्यां खातीर एक बरी खबर. चवथीच्या दिसा कोकणात घर वतल्यांचो आंकडो बरोच व्हड आसता. लोकांचो आंकडो पळयल्यार जायते फावट रेल्वेची तिकेटूय मेळना. हाका लागून प्रवाशांक रस्तो मार्गान प्रवास करचो पडटा. तशेंच मुंबय गोंय महामार्गाचें काम बरीच वर्सां अडकून पडलां. अशा वेळार रस्तो मार्गान प्रवास करपाकूय ट्रॅफिकांत वरांची वरां अडकून रावचें पडटा. लोकांची गर्दी आडावपा खातीर बेगीनूच प्रवासाचो नवो मार्ग उक्तो जातलो. ह्या नव्या प्रवासी मार्गाक लागून नागरीक फक्त 4 वरांनी कोकणाक पावतले. ताका आतां दर्यांतल्या मार्गांतल्यान प्रवास करपाक मेळटलो. उण्या वेळात गांवांत पावपा खातीर नुस्तें आनी बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे हांणी विशेष फुडाकार घेतला. हाका लागून वट्ट 4.5 वरांनी मालवण विजयदुर्ग जाल्यार 3 वरांनी रत्नागिरी पावतले. मुंबयच्या माजगांव सावन मालवण विजयदुर्ग रत्नागिरी मेरेन उदका येरादारी सेवा सुरू जातली. हायटेक यंत्रणा आशिल्ले M2M ही बोटी वरवीं कोकणात प्रवास करपाक मेळटलो. M2M बोट 25 मे सावन मुंबयच्या भाऊचा धक्का हांगा दाखल जातली. बेगीनूच ह्या सागरी प्रवासाची तिकीट दर निश्चित करतले. 25 मे दिसाक सकाळी 6:30 ते 8:30 वरां मजगतीं बाणस्तारी पूल येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या वेळार पुलाची रीतसर तपासणी जातली. तशेंच डॅक लेव्हलाचें रिकॉर्डिंग जातलें अशें कळटा. देखून आयतार दिसाक ह्या वटेनच्यान सकाळच्या वेळार प्रवास करप्यांनी हाची नोंद घेवची अशें आवाहन केल्लें आसा. मजगतीं येरादारी पुलिसांनी ट्रॅफिक डायव्हर्जनाची सगळी सोय केल्ली आसा. उत्तराखंडातले उत्तरकाशी धरासू बेंड लागसार बस अपघात जालो. सुदैवान कसली जिवीतहानी जावंक ना. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बसीत 4 धाम यात्रेक वचपी सुमार 41 भक्तगण आशिल्ले. तातूंतले 8 ते 10 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. SDRF पंगडान वेळार घडणुकदार धांव घेवन सगळे यात्रेकरूंक सुरक्षीतरित्या बसींतल्यान भायर काडले. बस चालकाचो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा.
आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारान रेल्वे वंदे भारत नमो भारत गाडयो आत्मनिर्भर जावपाक लागल्या तशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हणलां. फाटल्या 10 वर्षांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला 50,000 किलोमीटर रेल्वे नेटवर्क वाढला. भारत आता दर एका क्षेत्रात आत्मनिर्भर जावपाक लागिल्ल्यान रेल्वे क्षेत्रात एक महत्वाची उदरगत जावन आसा अशेंय तांणी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत म्हणलें. इंदोरात एका बायत पडिल्ल्या बिबट्याक वाटावपाक मध्य प्रदेशाच्या राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी यश आयलें. हो बिबटो हांगा कसो पावलो हाचो अदमास कोणाकूच लागूंक ना. मात बायच्या उदकांत कसलीच तरी हालचाल जाणवल्यान थळाव्यांनी पळयल्या तर बायत बिबटो आपलो जीव वाटावपा खातीर धडपडटालो. रोखडेच राना खात्याक कळीत केल्या उपरांत तांणी पावणे वरां भितर ह्या बिबट्याक आपल्या ताब्यांत घेतलो. सध्या ताका ताच्या भलायकेच्या तपासणे खातीर धाडून दिल्ल्याचे राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. वर्सुकी कैलाश मनसरोवर यात्रा जुनात सुरू जातली आणि ऑगस्ट पर्यंत चलतली. अंदूच्या यात्रेक वट्ट 5,561 यात्रेकरूंनी यशस्वीपणान नोंदणी केली. हातूंत 4,024 दादले आणि 1,537 बायलां अर्जदार आशिल्लीं. ह्या अर्जांतल्यान 750 यात्रेकरूंची कंप्युटर बेस्ड पद्दतीन सिलेक्शन जालां. हो ड्रॉ समतोल राखपी आनी पुरायेन पारदर्शक आशिल्ल्याचें कळपाक येता. ICMR म्हळ्यार इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हांच्या डेटा प्रमाण भारतात 10.1 कोटी लोकांक उच्च रक्तदाब आणि 31.5 कोटी लोकांक गोडेंमूत आसा. चिंतेची गजाल म्हळ्यार ह्या चडशा लोकांक गोडेंमूत वा उच्च रक्तदाब आसा हाची जाणविकाय लेगीत ना. व्यस्त जिणे पद्दतीक लागून कुडींत कांय बदल घडटात जे आमकां कळना. हे असंसर्गजन्य दुयेंस असून ते कुडींत कसलीच लक्षणां नासतना पातळटात. ह्या दुयेंसाक सायलंट किलर अशें म्हणटात कारण कुडीक व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्यारूच ते दिसतात. हाका लागून काळजाचो आताक, स्ट्रोक, मूत्रपिंड अपयशी जावप अशी धोक्याची परिस्थिती निर्माण जावंक शकता. दिसपट्ट्या आहारात मीठ आणि साखराचें प्रमाण नियंत्रित केल्यार गोडेंमूत आणि उच्च रक्तदाब आडोवपाक मजत जातली. तशेंच दर दिसा उण्यांत उणे 30 मिनटां व्यायाम करपाक प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून रक्तांतली साखर आनी रक्तदाब नियंत्रीत करपाक मजत जाता. ऑनलायन पावण्यार वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळो हाडपा खातीर सरकारान आतां पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. जे हाय रिस्क मोबायल नंबर आसतले तांचेर आपोआप UPI पेमेंट करपाचेर बंदी येतली अशें कळटा. दूरसंचार विभागान आर्थीक फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर लॉन्च केलो, जो अशे फोन नंबर आयडेंटिफाय करून तांचेर रोखडीच कारवाय करतलो. देखून आतां फ्रॉड पद्दतीन लोकांची जावपी फसवणुकीचेर खंय तरी आळो लागतलो अशें कळटा.